बापाची पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी आमेन. मोगाच्या भावा भयणींनो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या शांत पवित्र वेळार आनी पवित्र जाग्यार आमचो आयचो विशय शोभाच्या पुस्तकांतलो पयलो आवेसफोर वोळ 8. देवाक भियेता आनी वायटाक पाट करता. सुरपुर्वेदार देव आमचो सोडवणदार, आमकां पातकांतलीं सोडूंक ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलोय. जेजू आमचो सोमी आनी आमचो देव. आमचें मोदें वेदीचेर हाजीर आसा. काळीज मन शांत दवरून ताका आमच्या जिवितांत पुरतो जागो तयार करुया आनी व्हडा भोगतीन ह्या वेळार आमचें मोदें जेजूक येवकार दिवया आनी गीत गावया. आर 31 साक्रामेंतांत रावलोल्या. Sacramento Raulolia Mogacha Jesu Sacramento
जेवणा मेजर संशय आमी कोरी देवाची भुरगीं प्रितुमेची मुगाल जेजू, हो पवित्र आनी शुभ वेळ तुज्या सांगाता सारूंक आमी एकठांय जाल्या. तूं जेजू जावन आसा आमचो सोमी आनी आमचो देव. तूंच आमचो सोडवणदार. तुजें दोनीपण आनी देवपण वळखून व्हडा मानान आनी कालतेपणान आमी तुका नमस्कार करता. उंड्या रुपान लिपलोल्या सोडवणदारा, तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल आनी आमचे अशक्त भुकेलोले आत्मे तूं दादोशी कर. आमचे मोदें तूं कोरेपणी आसाय म्हूण आमी सतमांदूंक आमकां बाबार्थाचे दोळे फावो कर. आमच्या पातकाच्या कोठान आमचे दोळे बंद करून दवरल्यात. आमी तुका पळोवंक शकनात सायबा, तरूय आमी तुजेर सत मानता. आनी ह्याच भावार्थान तुजी आसणी आमी भोगूंक तूं आमकां निर्मी म्हूण आमच्या पातकाचें भोगसणें आमी मागता.
आमची काकलूट कोर सायबा. तेव्हा आमच्या रोसणारा तुवें आमकां जायतीं देणी फावो केल्यात. तातूंतलें व्हड देणें म्हणल्यार जिवीत. देवान आमकां बरी भलायकी फावो केल्या. आमकां आमची फामील फावो केल्या. आमच्या शेजाऱ्यां इश्टमित्रां पासत आमी देवाक वाखाणूंक फावो. देवान आमकां आपली रोसना ही सृश्टी फावो केल्या. ह्या सगळ्या देण्या पासत आमी देवाक वाखाणुया आनी गीत गावुया. इत्री बापा तुका आर्गां दिता. सोबीत सुंदर फुलां पासून विचित स्वादीक फळां खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. मोळपा वेल्या सोन्या पासून दर्यान तुले मसली खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. सुर्या चंद्रा तारा पासून वाऱ्या पावसा विजा खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. सुरी नदी दर्या पासून फातरां कडपा दोंगरा खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. आमच्या खाणा पिण्या पासून नेसना गोरा शाळा खातीर बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. बापा तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगाक गायोन करता. कुदी
आत्म्या काळजा पासोत सांद्या गुणा बोल्या खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता बापा तुका आर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता मोगार आवय बापाय पासोन बाबा भयणी इश्टा खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता बापा तुका आर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता जेसू पृथ्वीर धाडलोय देखून ताच्या कोश्टा मोन्ना खातीर बापा तुका आर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता बापा तुका आर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता जेसू पुनर्जीवन करून स्वर्गार मोहिमेन वेलोय देखून बापा तुका आर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता बापा तुका आर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता पवित्रात्म्याक तुझ्या मोगाक आमच्या काळजान घालाय देखून बापा तुका आर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता बापा तुका आर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायोन करता स्तोत्र 119 105 वळींत आमकां अशें मेळटा म्हज्या पावलाक तुजें उतर उबारलोलो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो तर आयचें देवाचें उतर आमकां कसलो उजवाड दिता तें आमी पळोवया आनी देवाचें उतर आयकूंक सगळीं तयार जावया उबी रावया लुकाचें शुभ वर्तमान 29 वळी 40 ते 50 आपणा मदें कोण वोट जायत ते विशीं तांचे भितर एक वाद उप्रासलो पूण तांच्या मनांत गळटालीं ती चिंतनां पळोवन शेजून एका भुरग्याक घेतलो आनी ताका आपले कुशीक दवरून तांकां म्हणलें जीं कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेतात तीं म्हाका घेतात
आनी म्हाका घेतात तीं म्हाका धाडला ताका घेतात. कित्याक तुम्हा सोमेस्ता मोदें जो कोण ओदीक ल्हान तो सगळें परोस व्हड. सुवावान तोंड घालून म्हणलें, गुरुजी, आमची सांगाती तुजो पाटलाव कोरिनासलोल्या कोणेकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, ताका मना करी नाकात, कित्याक तुमचेर आड नात तीं तुमच्या बागा आसात. देवाचे उतोरे. देवाची व्हड उपकार. आयच्या दिसाचो आमचो विशय जावन आसा, देवाक भियेता तो वायटाक पाट करता. हें आमकां जोबाच्या पुस्तकांत पयले आवेस्वरान 8वे वळींत मेळटा. जोब एक प्रमाणीक आनी आस्तीक मनीस आसलो. ताका देवान खूब देण्यांनी भरलोलो. तरूय आसतना तो देवाक खूब भियेतालो आनी देवाचेर पातयेतालो. एक दीस सैतान येवन ताची कोर तपासणी करता. सैतानाक दिसतालें की ताची गिरेस्तकाय, ताची फामील, इश्टमित्रां ना जालीं जाल्यार जोब देवाक शिंटलो आनी देवा कडसून तो पयस वेतलो. पूण अशें कांयच घडना. जोबाची सगळी गिरेस्तकाय, फामील, इश्टमित्रां कोबार जातात. तरूय तो देवाक सांडिना. परतेंच जाल्यार तो म्हणटा, देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. इतलें ताच्या जिवितांत अदृश्ट आयलें. तरूय जोब देवाचेर पातयेलो आनी ताणें आपणाचेर आयलोल्या सगळ्या अदृश्टाक पाट केलें. देवान ताका परतो सगळ्या देण्यांनी भरलो. आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता की जो कोण ल्हान जाता ताका देव वयर उबारतलो. तर आमी आमचे जिविताचो माज आनी दोनी देवाक करून ताचेरूच पातयेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी जोबाची आनी जेजूची देख घेवन आमी आमचें जिवीत आळकोली अदृश्टांक फुडो करून फुडें व्हरूंक बापाचो आदार गितांतल्यान मागुया. गीत गावुया. W14 म्हज्या आदाराक पाव. जिवितांतले वादोळ मारता, वादोळ मारता,
पाव आदारक पाव दुर्यार होडीम हालता दोलता तोशी संसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदारक पाव आदारक पाव जेन्ना कुश्टोग म्हजेर येता म्हजेर येता तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदारक पाव आदारक पाव एम कोण म्हजी लढाई मानता आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदारक पाव आदारक पाव म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटात गुन्यांव पडटात तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदारक पाव आदारक पाव म्हजे प्रयत्न निर्फळ जातात म्हजे इस्मीत म्हाका सोडटात तेन्ना म्हज्या आदारक पाव आदारक पाव म्हजेर मातार पिराय येता पिराय येता तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदारक पाव आदारक पाव म्हजें जिवीत एक बार जाता तोळून शक्ती कमी जाता तेन्ना म्हज्या आदारक पाव आदारक पाव आतां आमची मागणी बापाक उबारुया दोरेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी देव बिरांतीन वायटाक पाट करूंक आमकां शिकय बापा सगलीं म्हणुया देव बिरांतीन वायटाक पाट करूंक आमकां शिकय बापा आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूची देख घेवन समाजीक प्रश्नांनी भावार्थाचे जागृतायेन आनी जाणवायेन मिसोळ जावन बापाचें राज बळान पोरगोटूंक तांकां धीर आनी आदार मागुया सबाब देव बिरांतीन वायटाक पाट करूंक आमकां शिकय बापा आमचो देश कारबार चलयतल्यांनी वेगळोचार करिनासतना सगळ्या मनशांचे हक राखून तशेंच सृश्टीची काळजी घेवंक वायटाचेर निशेध मारून समाजांत बरेपण हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया सबाब देव बिरांतीन वायटाक पाट करूंक
आमकां शिकय बाबा. बापा. आमी सगळीं क्रिस्ताची संदेशकारां. आमच्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान क्रिस्ताचो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक आनी ताचोच रूपकार आमी जावंक बापाचो आदार मागुया. सोबाप देव बिरांतीन वायटाक पाट करूंक आमकां शिकय बापा. आम्हा समेस्तांनी आपले क्रिस्ती आपोवणें वळखून समाजाक लागतल्या प्रश्नाक आनी वायटाक जाणवायेचें बोल घेवन फुडो करून क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवंक बापा लागीं मागुया. सोबाप देव बिरांतीन वायटाक पाट करूंक आमकां शिकय बापा. आमच्या काळजांतले आवडे, चिंतनां, हुस्के, गरजो जी आमच्या मनांत आसात ती देवाची कुशी जाल्यार ती आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. सोबाप देव बिरांतीन वायटाक पाट करूंक आमकां शिकय बापा. सगळीं दिंबी घालुया. सगळे आमच्या काळजा मनाचे अत्रेक एक करून शेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.